निमाणे जेवण जेजूचे गुरुच्या सोपून मोगाचे पाळून मात फॉर्मोण मोगाचे शिस्कोरता जेवण सोम्याचे. जुवांवाचें शुभ वर्तमान. पास्काचे पोरबी आदी जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेल पावलो म्हूण जाणो आसलो. ताणें संवसारांत आसलोल्या आपल्याचो सदां मोग केलो, पूण आतां सोपून नायेन ताचो मोग करून दाखयलो. ताच्यान रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमांवाच्या पुता जुदास इस्कारोत्याच्या मनांत घातलें. बापान सगळें आपल्या हातांत दिलां. आपूण देवा थावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एका तोचतांत उदक ओतून तो शिसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोलो त्या रुमालाक ते पुसूंक लागला. तो सिमांव पेद्रू सोरशी गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका पोर्तिपाल केलो. हांव करतां तें तुका आतां सजमना, पूण मागीर सजमतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना. जेजून ताका पोर्तिपालून म्हणलें, हांव तुका धुयन जाल्यार म्हजे वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमांव पेद्रून पोर्तिपाल केलो, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांयच न्हय बगर म्हजे हात आनी म्हजी तोकली धुव. जेजून ताका म्हणलें, नाल्या ताणें फक्त पांय धुल्यार पुरो, तो सगळोच नितोल आसा. तुमी तो नितोल आसात पूण सगळे नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें म्हणलें, सगळे तुमी नितोल नात. ताचे पांय धुवन जातोच आपली वस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी सजमल्यात मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारके उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटोच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें. देवाचें उतर हें.